देवाच्या दयेन आजपर्यंत काय ॲडमिट जावना आणि आज पॉझिटिव्ह मेळूना. सो द ट्रेंड इज कमिंग डावन. म्हणजे जायते सगळे प्रिकॉशन्स तुम्ही घेतात? आमी जायते प्रिकॉशन्स घेता, कित्याक आमकां केस मेळ्ळ्या बरोबर आमी ते 20 घरां कुशीकची तांचे कडेन हावस टू हावस विजीट करता, विचारता. त्या भायर आमी खंय जालां न्ही थंय पळयता एकट्याक आसा ते घरानूच आसा उदक कुलराचें, किंवा 2-3 घरां आमी पळयलां जे चड बोवाळ घालता तांच्या घरान पळयलें जाल्यार तांच्याच घरान उदक साचिल्लें आसा, फ्लावर पॉटान म्हण किंवा कुलराचें उदक आसता तातूंत, किंवा एक बालद्यांनी उदक दवरल्या. सो 7-7 दिसांनी तें बदलूंक जाय. आपल्या घरान पयलीं पळोवपाक जाय. बेटे सगळें हें जावना तें जावना म्हणपाक आमकां खूब संवय आसा न्ही की हें जावना तें जावना म्हणपाक. हांगा केसीन आमचें कांयच कमी ना. आमकां हरशीं गव्हर्मेंट सप्लाय ना, पण आमी लोकल परचेजाक गव्हर्मेंटूच पयशे दिता, तातूंत आमी घेतल्या. सो आमचे कडेन किट्स आसा, पण किट्स सुद्दां डॉक्टर डिसायड करतलो न्ही कोणाक दिवप. सगळे फिवर आज फिवर आयलो म्हणून आज किट करून काय फायदा ना. 3 दीस लोकांनी जोर जोर राजे वखद घेवंक जाय, एंटिबायोटीक घेवंक जाय. जरी जोर उरलो जाल्यार मागीर किटार पळोवं येता. पण किटाच पळयलें की दॅट इज नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. कन्फर्मेटरी टेस्ट म्हणजे सिरम टेस्ट, IgM म्हणजे ती एंटीबॉडी टेस्ट. किट म्हणजे एंटीजन, ताका चड वालोर ना. एंटीबॉडीजाचे वालोर आसा, कित्याक कळटा तुज्या एंटीबॉडीज म्हणजे तुका डेंग्यू फिवर आयिल्लो जाल्यार. तो आमी हांगा करिना, तो आमी हांगा धाडटा GMC किंवा आजिलोन. आमी प्रायवेटान धाडिना. हांगा लोक खूब रिमर्स प्रायवेटान धाडटा. इट इज नॉट करेक्ट. प्रायवेटान कोणूच धाडिना. आमी बरोवन दितना आजिलोच बरोवन दिता. पेशंट खंय वता ते ताजे जबाबदारी. आनी हे डेंग्यू हो पळय कोविडा वेळारूय जाल्ले. सगळ्यांचो हेल्प आमकां मेळ्ळो म्हणून आमी कोविडाचेर मात केली. हे डेंग्यू कमी जातलो. आनी हातूंत आमकां फक्त हेल्थाचें न्ही तर पंचायत, म्युन्सिपाल्टी आनी सिटिजन्स नागरिकांचे सुद्दां आमकां गरज आसा हेल्पाची. सगळ्यांनी परिसर दवरपाचो. आनी बेटा भिवून कारण ना न्ही, भिवून कांयच जावपाचें ना.